दिवचल चालू आशिल्ले माणकुल्या भुरग्यां खातीरचे लर्न स्केटिंग हे प्रशिक्षण कार्यशाळेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। 5 नोव्हेंबर मेरेन चलपी हे कार्यशाळेंत 35 भुरग्यांनी वांटो घेतला। दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठान संचलित दीनदयाळ विद्या मंदिरान दिवाळेच्या सुटये निमतान हे कार्यशाळेचे आयोजन केला। शिकपाक मेळचें म्हणून हो आमी स्केटिंगची कार्यशाळा जी आसा ती ऑर्गनायज केल्ली आसा। गेल्या मे म्हयन्यांत आमी अशीच ऑर्गनायज केल्ली, फुडल्या सुटयेन सुद्दां आमी अशीच ऑर्गनायज करतले, जेणे करून आमची ही भुरगीं जी माणकुली तांकां कितें कितें नवीन नवीन शिकपाक मेळटलें। सो आतां सद्या आमचे कडेन जी आसा 35 भुरग्यांचो आस्पाव आसा। सो आनी भुरगीं आनी पेरंट्सूय येत आसा, बरोच एकदम आमी चिंतून नासले हेजे पेक्षा बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो आसा। डेली 5-5 भुरगीं आजुनूय येत आसा, आमकां पेरंट्सांक कडसून फोन येत आसा। सो आमी तांकां सांगलें की आतां आमी परत आमी फुडली जी कार्यशाळा करतले, तेतून तुमी तुमच्या भुरग्यांचो आस्पाव करूं येता आनी भुरग्यांक एक बरें कितें एक शिक्षण दिवं येता, जेणे करून ती मोबायल टीव्ही हे घरान सोडून हे कितें तरी नवीन बरें शिकपाक येतलें आनी हॉलिडे सुटयेंचो बरे तरेन एक उपयोग करून घेतले।